इवेट गोन्साल्वीस यांच्या माध्यमांतल्यान आनी बाब आमचो ग्लेन म्हजो मित्र आयज हे कार्यक्रम आयोजीत घडोवन कशें आयले ते तुमकां खबर आहा. इतिहास कितें आहा आनी तिजे मनांतले कितें चिंता आशिल्ली आनी जे घटना घडली ते परत आनी घडू नये हे सगळे गोष्टी नजरेक घेवन आमी ह्या तरेची पावलां घेतल्या. आनी मुख्य म्हणजे कितें आसा की आरोग्य क्षेत्रांत नवे पावलां घेवपाक आरोग्य क्षेत्र म्हणजे पयलीं सारकें उरोवंक ना. नवे नवे चेंजीस जातात, नवे नवे आमी पळयता बदल घडोवन येता आनी त्या तरेची सेवा आनी त्या तरेच्या माध्यमांतल्यान वाट काडून एक नवी तरेची दिशा दिवपाचो काम आमचें सरकार करता. आयज आमी एक वेगळे दिशा प्रत्येक मतदारसंघात प्रत्येक प्रायमरी हेल्थ सेंटरान बरे सोयी सुविधा आसच्यो आनी आमच्या लोकांक बरे पैकी सेवा गावच्यो. एमर्जन्सी जाल्यार खंय वचप ही चिंता आसूं नये लोकांच्या मनात. PHCन गेल्यार ते तरेची एमर्जन्सी सेवा थंय गावची आनी ते स्टेबल पेशंटाक करून फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न. जेन्ना आमी लोकांची काळजी घेता म्हणून सांगता, पूण काळजी कशी घेवप आनी हेका नवे नवे तरेचे वाट केंद्र सरकारच्या माध्यमांतल्यान नवी नवी वाटचाल आमकां दाखोवपाचो प्रयत्न तेणी केल्लो आसा आनी ते घेवन आमी फुडें सरता. 108 आनी 20 एम्ब्युलन्सीस येतल्यो. तुज्या मनान चिंता आशिल्ली की कितें जातलें, कित्याक तिका जो त्रास जालो ते समजून घेवन आमी आमचे पॉलिसी डिसिजन त्या तरेन घेवपाचो आमी प्रयत्न आमचे चालू आहा. 108 डेडिकेटेड आल्दोना कॉन्स्टिट्युन्सी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युन्सीन एक 108 आसूंक जाय. म्हणजे 7 ते 10 मिनटां भितर ती एम्ब्युलन्स थंय पावोवंक जाय. हे तरेची फेसिलिटी आमकां करूंक जाय. कित्याक तिका जो त्रास जालो तिणी आपले पूर्ण म्हाका तेणी सांगलें की मागीर विजन हॉस्पिटलांत वयचें पडलें ते एम्ब्युलन्स मागपाक. पूण ह्यो सगळ्यो गोश्टी टायम आमी घालूंक शकना. मनशाचें जीवन म्हणटा तें एकदम म्हत्वाचें आनी म्हणूनच त्या तरेची सेवा सगळे कडेन दिवपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा. तुमच्या माध्यमांतल्यान बी हांव सांगूंक सोदतां की खंय जर कितें कमी जास्त जालें, खंयचें हेल्थ सेंटर काय खंयचें तुमकां दिसता तें कितें कमी पडटा तें आमचे नजरेक हाडून दिल्यार आमी तें पावलां त्या तरेन घेतलें. ग्लेनान ऑलरेडी म्हाका एक रिप्रेजेंटेशन दिल्लें आसा. कितें गरज आहा ह्या PHCक आनी एक वेगळ्या लेवलाचेर व्हरपाक कितें फेसिलिटी जाय ते आमी करतले. पूण त्याच बरोबर ह्या तरेच्यो गोश्टी हे एमर्जन्सी रूम हे अत्यंत गरजेचे. कित्याक हेज्यांतल्यानूच आमी लोकांचें जीवन वाचूंक शकता. 10 to 12 lakhs you take per emergency room only for the equipment and doing up this because the place is available. So you said that you're going to replicate this to other every PHC and every CHC compulsorily. I will do it in the next 6 months. It will be up and about. Even 108 ambulance will be available in every PHC. केलें आनी 20 मागले न्ही. हांवें ऑलरेडी पोस्ट केला म्हाज्या फेसबुकार. 20 घेतले ती आतां ते प्रोक्योर करून आमी घालतले. प्लस नियोनेटल एम्ब्युलन्सीस 2 घेतल्या एडिशनल, म्हणजे 4 नियोनेटल एम्ब्युलन्सीस. हे सरकार कितेंय करपाक लागले. एमर्जन्सी केअर, कॅज्युअलिटी, ट्रॉमा आनी हे तुजे एमर्जन्सी केअर कितें म्हणटा डॉक्टर ताका एमर्जन्सी आनी कॅज्युअलिटी आनी हे सगळे एक डिपार्टमेंट वेगळे केल्ले आसा. ते राजेश पाटीलाक इंचार्ज केला. म्हणजे ह्या तरेन आमी फुडें वयता जे खंय एक क्वॉलिटी ऑफ केअर इम्प्रूव जाता. तुमी पळयलें आसतलें गोवा मेडिकल कॉलेजाची कुशीक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक येता. कांदोली मायकल लोबोन विनंती केली ते खंय शिरकाला ते घेवन बसचें पडटलें कित्याक बेगिना बेगीन आमकां थंय फावंडेशन घालूंक जाय. 25 कोटी रुपया आमचे एस्टिमेट तयार जाल्लो आसा. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया HSCCक आमी तें काम दिल्लें आसा. ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी बेगिना बेगीन मार्गार लावूं. 100 कोटीचे कॅन्सर रिजनल कॅन्सर सेंटर येता. हे आतां 350 कोटीचे हॉस्पिटलाचें काम चालू आसा. म्हणजे गोंया राज्यान जें जावंक ना ह्या गेल्या वर्सभरांत मुख्यमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान हे सगळें कामां चालू आहा आनी वी आर कॉन्सन्ट्रेटींग व्हेरी अग्रेसिवली ऑन ऑल टायप्स ऑफ हेल्थ केअर इनिशिएटीव. लायफस्टायल जो गोंयान आहा जेजे खातीर वेगवेगळे दुयेंस लोकांक येतात तेजेर ते डिपार्टमेंटाक कशी फुडें व्हरपाची हेजेर सगळी चर्चा आमची चल्ली आनी आमी काम बी त्या तरेन करता. We all gathered here today for the emergency care center and also the inauguration of the ambulance in the hands of Yvette Gonsalves. We all know that our late Janus Gonsalves passed away. And at that point of time, we didn't have all these facilities what today Honorable Minister Mr. Vishwaran has given it to us. If this was there, then probably it would have been a different story. But in which ways, as soon as Honorable Chief Minister got in touch with each other and then got in touch with the family, all the family members are here. And I'm very happy that today Honorable Minister has given this facility and which was very, very much required. We all know today there are so many sicknesses that are going on. There are a lot of different like heart attacks, diabetes, pressure problems. And having such facility is going to be of great use, at least for initial
like sort of, to have all these facilities so that we can move them. Any serious thing is that we can move them to district hospital as well as to JMC. And today I must say that Aldwana constituency, in my tenure, second tenure of mine, we have got these very good facilities. It will come of great use to a lot of people. And so-called earlier, I remember when the innocent lives were lost before the elections. Our bridge also, Kaldi bridge has come up, and all these things happening. But things like this should not happen, because after an excuse, then we start working on that. But it's said and done. We know how dynamic our minister is, and he keeps up to his word. And there are many more things to be done over here. I've discussed with Vishwajit, a lot of things to be done. And because the OPD is almost 200 per day, now we need a doctor. Dr. Roshan has been transferred on promotion. So I requested the Director of Health Services also got in notice of my Honorable Minister. I require a doctor here, and also there are some other staff members which are required to be done. We can be vacant posts which to be brought. Also we have four quarters over here which have been nothing actually. It's idle. Where we can have a clinic, Ayush clinic we can have, or all the things have been put forward. A yoga center we can have, and which is of great importance because we have a big area over here, and we can totally use it for total medical facilities. We are coming. The Biodiversity Board is coming up with medicinal plants, which I think by January we will be putting it up. Biodiversity Board with medicinal plants. So a lot of things are going to be done over here, and I'm confident having our dynamic health minister. And whenever I call on him, he immediately picks the phone up or he'll call back, and whatever is required, I'm sure that will be done. So I thank you very much, Honorable Minister. I thank my Honorable Chief Minister for the finances. Finally, we require the finance as well, and we have to push it up. And whatever is to be done, whatever is lacking in this primary health center, I'll ensure that I will do it on my level.